इयरिंग प्रॉब्लेम आसा ल्हानपणा पासून 3.5 वर्सांचे आसतना ते सुद्दां लेट कळ्ळें आमकां. डॉक्टरान डायग्नोज केले दॅट आय एम सफरिंग फ्रॉम मॅक्युलर डिजेनरेशन. इट्स अ विज्युअल इम्पेअरमेंट. वचपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा पण पेरंट आसा तो पर्यंत जाता वचपाक, म्हाका प्रॉब्लम ना. पण सिंगली हांव केन्ना भायर सरना. ते म्हजें एक परसेप्शन आसा की दो आय एम विज्युअली इम्पेयर्ड, आय एम फिजिकली चॅलेंज्ड. आय डोंट थिंक ऑफ इट दॅट वे. नमस्कार, हांव धनश्री मणेरीकर. प्रुडंट मिडियाच्या या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजा सावन येवकार. आयज 3 डिसेंबर. 3 डिसेंबराचे विशेष महत्व सांगपाचें म्हळ्यार हो दीस जगभर जागतीक दिव्यांग दिन म्हणून साजरो केलो वता. आमच्या समाजान जे दिव्यांग जन आसात त्यांच्या विशयी, त्यांच्या समस्यांविशयी आयच्या दिसा जनजागृती केली वता. हे दिव्यांग जन आसात तांकां सहानुभुतीची ना तर एक संद दिवपाची गरज आसा. तर आयच्या ह्या दिसाक लागून आयज आमी तुमच्या मुखार अश्यो 2 अस्तुरी घेवन येयल्यात जेनी आपल्या टॅलंटाच्या बळार, आपल्या कामाच्या बळाचेर समाजान आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केल्या. तर कोण आसात ह्यो 2 अस्तुरी त्यांच्या विशयी आयच्या ह्या खास कार्यावळींतल्यान आमी जाणून घेतली. आयज आमच्या बरोबर आसा स्वाती साळगांवकर, जे क्रोशे आर्टिस्ट जावन आसा. सो तेजे कडेन आमी त्याची आतां मेरेनची जर्नी जाणून घेवया. तर स्वाती, कशें आसा तूं? हांव बरें आसा. आनी कितें करता तूं आतां? आकाशदीप चालू आसा. ओके. आनी हे तूं आतां कितलीं वर्सां जालीं करता? म्हणजे गेल्या वर्सा स्टार्ट केला आकाशदीप हो बाकीचे ल्हानपणा पासून. क्रोशे तूं ल्हान आसल्या पासून करता आतां? स्लोली सुरवात केल्या 4th आसतना. ओके. आनी तूं आतां तुजी आतां मेरेनची जर्नी सांगपाची जाल्यार कितें सांगतलें? तुजें स्कुलींग खंय जालां? स्कुलींग पालीन अलवल पाल 4थी पर्यंत गव्हर्मेंट स्कुलान शिकला. ओके. आनी मागीर फुडें खंय गेलें तूं? तिवे 2 वर्सां गव्हर्मेंट स्कुलान आनी तेच्या उपरांत मागीर संजय स्कूल. ओके. 2002 समथींग. आनी तुका प्रॉब्लम नक्की प्रॉब्लम कितें आसा तुका? इयरिंग प्रॉब्लेम आसा ल्हानपणा पासून 3.5 वर्सांचे आसतना ते सुद्दां लेट कळ्ळें आमकां. आनी जावे कानान मशीन घालून आयकूंक येता आनी ना जाल्यार लागींचें मातशें येता, उजवे कानान अजिबात ना. मागीर आतां तूं हे क्रोशे तुजी आवड कशी डेवलप जाली? तुका क्रोशे आर्ट केन्नाच्यान तुका आवड कळ्ळी की तुका हें आवडटा म्हणून? पयलीं हांवें सारकें हें जाल्लें आवड फुलां काडपाची, बांदपाची, जायो आबोली बी. आनी मागीर माळटालेंय बी हांव. तेतून मागीर स्कुलान पावल्या उपरांत एम्ब्रॉयडरी शिकलें, टिचरीन शिकयलें बी. आनी पयलीं शिकलेलें मातशें आजये कडल्यान बी. आनी मागीर हळू मागीर उलायची आवड जाली. पेस्ट्री एके शिकलें, कोणी आंटीन बी फ्रेंडान बी दाखयल्लें. मागीर स्लोली एके यूट्यूबार पळोवन फुडें सरलें एक 4-5 वर्सां. ओके. म्हणजे तुजी पयली टीचर तर तुजी आजी? हय. आजीन तुका कितें एम्ब्रॉयडरी शिकयली? एम्ब्रॉयडरी पेस्ट्रीक दाखयल्लें. आनी मागीर इस्कॉलान आनी थोडे दीस क्लासीकूय गेलें 2 म्हयने. आतां तूं फूल अशें प्रोफेशनल ऑर्डर्स बी घेता तूं आतां? क्रोशे ऑर्डर्स घेवन कंप्लीट करून दिता. ते तुवें केन्नाच्यान स्टार्ट केला? आफ्टर 12. आफ्टर 12th आतां कितलीं वर्सां जालीं? 12. ओके. तेन्नाच्यान स्लोली स्टार्ट केला. आनी आतां तूं आकाश दिवो तुजो चालू आसा हांगा तुवें वॉल हँगिंग्स दवरल्या, परत कुशन कवर्स दवरल्या, ते पयले आमी. सो आनी अशें कितें कितें आयटम्स करता तूं? उशाची
पिशवी पयलीं स्टार्ट केले, ताच्या उपरांत बेडशीट आनी हे उलाचे स्टार्ट केले टॉवेल पासून. टॉवेल मागीर कुशन कवर, थोडे तोरणां बी. आनी ताच्या उपरांत मागीर फुलां शिकपाक गेले ऑर्गेंटीक. मागीर आनी मायक्रमाचे आकाश कंदील बी ते शिकले. ज्वेलरी हाताचे बी ते. आनी ताच्या उपरांत हे 2 वर्सांनी अशें व्हडले व्हडले यूट्यूबार पळोवन हें केलें. लॉकडावनाक जर्नी द लॉकडावन बेडशीट केले बारीक बारीक फ्लॉक करून. लॉकडावनाक हें केलें स्टार्ट, तेन्ना ऑर्डरी बी कांय नासले. आनी ते उरलेले ताचे म्हणलें टायमपास करया. म्हाका दिसता इल्लें इल्लें करून जालें 8 म्हयने ताचे बसला. 8 महिन्यापासून तुवें हे उरलेल्या उलापासून हे सगळे इतले व्हडले बेडशीट तयार केला. हय. ओके. आणि अशे मागीर आनी तुवें असो पीस बी रेडी केला काय हो सिंगल पीस? हो सिंगल पीस. ताच्या उपरांत 2 वर्सांनी दुसरो केला तो व्हडलो पीस. तो ऑलरेडी सेल जालो. आणि आता तू जशें हे स्टार्ट केलें तुजें सगळें करपाक, मागीर लोकां मेरेन पावप, तुजी ही आर्ट तूं करता हें लोकांक दाखोवप, मागीर लोकां कडल्यान ऑर्डरी मेळप, हें खूब कठीण आसतालें तुज्या खातीर. मागीर ते सगळें तुवें कशें मॅनेज केलें? पयले हांव एम्ब्रॉयडरी बिल्लो कवर बी करतालें. म्हज्या चुलत भयणीक आमकां बर्थडेक दिताले. ताच्या उपरांत फुलां तशेंच. फुलां केन्ना करतालें हांव तेन्ना मम्मीन ऑफिसान शापाचे बर्थडेक बी हें केल्लें. फंक्शनाक सुद्दां दिल्लें हांवें. आनी तशें फेसबुकार घालून पावयलें खंय खंय ग्रुपार बी. ते मागीर ताचे हे हाडटा ऑर्डरी बी, कॉन्टेक्ट बी करून बी. आता जशें उलयतना तुवें सांगलें की तुवें फेसबुकाची हेल्प घेतली हे सगळें करपाक, आनी तूं तशें बऱ्यापैकी तुजो वॉट्सॅपाचेर सुद्दां एक ग्रूप चलता तुजो स्वताचो. थंय तूं हे सगळें तुजें आर्ट आसा, तूं जें कितें कितें करता तें तूं पोस्ट करता. सो सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म तो यूज करपाक थंय तुजे हे प्रॉडक्ट्साचो सेल बरो जावं शकता. हे सगळें तुका थंय कोणाची हेल्प जाली तुजी? थंय म्हाका खूब जाणांची हेल्प जाता. थोडी एकामेकां पावयताय म्हजे फोटो, सांगताय बी. आनी मागीर गूड रिस्पॉन्सूय मेळटा फोटो घालून बी. तेंचे फोटो येतात म्हाका, तेंच्या बॅकग्रावंडान खंय खंय घातलेले बी जाल्यार. सो तुका सगळी म्हणजे तुजो हो बिझनस वाडोवपाक तुजे मम्मी पप्पा, तुजे कजन भयणी सगळीं जाणां हेल्प करतात तुका? सगळ्यांचो मातसो मातसो हेल्प मेळटा, सपोर्टूय मेळटा. आणि तूं खुबशा एक्झिबिशनांतल्यानूय दिश्टी पडटा आमकां केन्ना केन्ना तुजे हे प्रॉडक्ट्स घेवन. सो थंय एक्झिबिशनांनी तूं फर्स्ट टायम केन्ना पावलें? लोकल शोवाक फर्स्ट टायम पावलें. ताच्या उपरांत बारीक बारीक एक्टिबिशन. आनी लास्ट एक्टिबिशन एंटर केला पर्पल फेस्ट. सो पर्पल फेस्टाचो जे म्हणजे गोंय सरकारान पर्पल फेस्ट हे जे कोण जी डिजेबल भुरगीं आसा तेंची जी कला आसा ती लोकां मेरेन येवची त्या खातीर आनी तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळचो आपली कला दाखोवपाक ह्या खातीर हे पर्पल फेस्ट ऑर्गनायज करता. सो फर्स्ट टायम तूं पर्पल फेस्टान गेलें, थंय तुजो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? तशें येवन पळयताले, इवन सांगताले बी बरें आसा. थोडेशे घेतलाय बी लोकांनी. तर स्वाती, आत्ता दिवाळी जावन गेली. सो दिवाळी खातीर आमी पयलें तुवें आकाश दिवो केला क्रोशेचो. सो अशें तूं फेस्टिवल वायज कितें कितें स्पेशल प्रॉडक्ट्स करता? गेल्या वर्सान स्टार्ट केला हांवें. गणपती म्हटलें आकाश हें करया हार. मागीर ते पळय आकाश कंदील याद आयली म्हाका, तें करया. आनी मागीर दिसलें कितें बेल करून पळोवया खंय खंय पावता तें. ओके. सो तूं दिवाळे खातीर म्हणून आकाश दिवो, मागीर चवथी खातीर म्हणून अशे हार करता हे, आनी क्रिसमसाक तूं क्रिसमस बेल्स करता. सो आतां क्रिसमस आतां लागीं पावला. सो जी कोण आसात तुजी कॅथलीक फ्रेंड्स आसा किंवा आमची गोवन्स आसा तेणी क्रिसमसा खातीर हे बेल्स घेवं शकतात. हे कितें आसात? कॅन्डल स्टँड्स. ओके. सो हे कॅन्डल स्टँड्सूय करता तूं? ओके. ज्वेलरी फक्त हांव हाताचे करता आनी पण शिकलेले बाकीचे. पण म्हाका इतकें इंट्रस्ट दवरूंक ना. हांवें हाताचे ते करपाक इंट्रस्ट धरला. आनी हे सुद्दां गोंयांतले ट्राय केले फर्स्ट टायम. सो क्रोशे ज्वेलरी केली तुवें गळ्यान घालपाची? हय. आनी हाका रिस्पॉन्स कसो आसलो? हेका रिस्पॉन्स इतको ना. म्हणजे फर्स्ट टायम ट्राय करया म्हटलें.
सो स्वाती, लग्नाक व्हंकलेक दिवपाक जी शिवण लागता ती क्रोशे पासूनच तयार करता. सो ताचे ऑर्डर्सूय तूं घेता? हय तेचे ऑर्डर घेता, कुशन कवर आनी टॉवेल. ओके. आनी बाकी कितें सांगलें जाल्यार करता, लायक आकाश सांगली जाल्यार आकाश दिवो आनी तोरणां बी करता तूं? हय पयलीं करतालें, आतां करिना. आतां ह्या हेका इंट्रस्ट दिले हांवें. आनी तुजे हे प्रॉडक्ट्स खंय खंय पावल्या आतां मेरेन? आतां पर्यंत ह्या वर्सांनी कमी, मागीर सारदेश बाकीचे अशे भायर भायर पावल्या, आउट ऑफ इंडिया, अरे वा, खंय खंय पावल्या आउट ऑफ इंडिया? ऑस्ट्रेलिया ओके. आनी दुबय. ओके. आनी सो गोंया भायर मागीर मुंबय, पुना. ओके. सो तुज्या बिझनेसाक बरोच रिस्पॉन्स आसा तो? हय आसा, चडसो बरो रिस्पॉन्स आसा. आणि आता तू सगळे आता स्वतःच्या बळाचेर करता सगळें हें तूं. कशें दिसता, कितें सांगपाक सोदता तूं? म्हाका बरें दिसता आनी म्हाका टायम वेस्ट करपाक नाका. म्हजे हॉबी आनी ते बिजनस कशें. सो स्वाती, आतां तूं एग्जिबिशनांनी वता. सो थंय आतां तूं हांगा रावता अडवलपाली. सो सामकें भितर अशें तुजें घर आसा आनी एग्जिबिशन्स मोस्ट प्रोबेबली म्हापसा जावं, पणजी जावं, जो शहरी भाग आसा त्या भागान जाता. सो तूं हांगासून थंय मेरेन ट्रॅव्हल करपाक कशें कितें मॅनेज करता? वचपाक मातशें डिफिकल्ट पडटा, पण पेरंट आसा तो पर्यंत जाता वचपाक, म्हाका प्रॉब्लम ना. पण सिंगली हांव केन्ना भायर सरना. आनी हांगा बशी बी सुद्दां इतक्यो ना टायमार किंवा एनीथींग. पण ताका लागून तूं कितें गोंय सरकाराक सांगपाक सोदता की तूं म्हणजे आतां इतली बरी कला तुज्या कडेन आसा, तूं ही कला दुसऱ्यांक दिवं शकता. सो तूं अशी इंट्रस्टेड बी आसा खंय वर्कशॉप घेवन लोकांक शिकोवपाक? तशी आवड आसा कोणें थंय भायर पावोवपाक आनी शिकोवपाकूय बी. कोणाक इंट्रस्ट आसा तेंच्यांनी येवन शिकोवपी शिकूं शकता म्हजे कडेन येवन. सो कोणी तुका विचारलें आपणाक तूं शिकोवं शकता काय, तर तूं रेडी आसा शिकोवपाक? हय रेडी आसा. ते बुके केल्ले पळय मागीर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, तांकां पयले दिला. तेंच्यांनी खूब हें केलां, कौतूक बी. केन्ना म्हणजे आज्याचो सत्कार आसलो तेन्ना हांवें ते दिल्ले मनोहर पर्रीकराक आनी आज्या. ते सगळे कितके जाण रावले पळय तेंकां. आनी चडश्या लोकांक ही फुलां हें जाली, आवड आसली. आनी तेन्ना अशें कितें हें आसता तेन्ना असल्या फुलांचो उपयोग बरो जाता. मागीर सरकारी फंक्शनां बी आसता तेन्ना फंक्शन हय केन्ना बुके अशें दितले फंक्शनाक जाल्यार असली फुलां बरी हें आसता, जी फुलां उरतली उरतली आनी ती पिड्यार केन्ना जायना. आणि परत तुझ्या सारखे जे आर्टिस्ट आसा तांकांय खूप सपोर्ट हय मेळटा. तेंक खूब सपोर्ट मेळटलो. खुबशीं भुरगीं करतात तसले, पण इतके भायर लोकां मेरेन पावना. हय डिफिकल्ट जाता लोकां मेरेन पावोवपाक. चडशे आयटम हेच म्हणून न्ही, सगळे आयटम. सो सरकारान अशा हेंचेर तुजे सारखे कलाकार आसा, अशी फुलां करपी जे आसा तेंच्या कडल्यान हें घेवचें अशें तुका हय दिसता? हय तशें म्हाका दिसता. चडशे लोकांनी असल्या भुरग्यांक कडल्यान घेवचें आनी फुडें फुडें पावचें. सो आतां आमच्या बरोबर आसा स्वातीची मम्मी. स्वातीन आतां आपली जर्नी सगळी सांगलीच. ती जर्नी आयकून आमकां कळ्ळेंच की तेणी कितले त्रास काडल्या आयज मेरेन हांगा मेरेन पावपाक. ते शिक्षण जावं, मागीर ही क्रोशे कला शिकप जावं, आनी आतां ते आपलो बिझनस करता. तो बिझनस लोकां मेरेन पावोवन तेचे प्रॉडक्ट्स लोकां मेरेन पावपा खातीर ताका कितले त्रास जाता हे ते उलयले त्याच्या वयल्यान कळ्ळें. सो तेच्या आतां मम्मी कडल्यान जाणून घेवया तिने आपल्या चलयेक वयर काडपा खातीर कितले त्रास काडला. तुमचें स्वागत आमच्या प्रुडंटाच्या विशेष कार्यावळीन. सो स्वातीन आतां आपली जर्नी सगळी सांगली आमकां. तेणी कशी ही क्रोशे कला शिकले, ते कशी आवड आसा ताका, कशें शिक्षण घेतना ताका त्रास जाले. आतां ही क्रोशे कला लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ते जे प्रॉडक्ट्स करता ते लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ताका कितले त्रास पडटा, ट्रान्सपोर्टेशनाक कितले त्रास पडटा. सो एकूणच ल्हानपणा सावन आतां मेरेन स्वातीची जर्नी सांगपाची जाली जाल्यार थोडक्यान तुमी कितें सांगतली? स्वातीक म्हणजे सगळी पहिली आवड आर्टिस्टीक ताची पयलीं आसा. फुलाची म्हणून कितें कितें करपाचें अशें ताका, आनी ताका पेशन्स आसा हें करपाक. एकदां आवड निर्माण जाली की तें घेवन बसता सारकें तशें. आतां हळू करून तें सगळें करून वेगवेगळे हाचें करून आतां तें उलाच्या हाचेर पावला की ताका ती आवड खूब सारकी अशी निर्माण जाल्या, आनी ताचे ताका ऑर्डरी बी येता.
जे फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर ताचो ग्रूप आसा थंय सगळ्याक घालून येता. पण ताचो प्रॉब्लम असो जाता की ताका मातसो कॉन्फिडन्स रोडाचो बी मातसो हें आसा आनी भायर सरपाक मेळना. हांगा ट्रान्सपोर्टचो प्रॉब्लम आसा. आमी रावता विलेजीन, अडवलपाल विलेजीन, सो हांगा ट्रान्सपोर्टाचो सारको प्रॉब्लम आसा. आमी जो पर्यंत आवय बापूय ताचे आसा तो पर्यंत ताका रॉ मटेरियल सगळें आमी हाडून दिवं शकता. पण ते स्वताचेर हें जाल्यार काय ताका तो प्रॉब्लम जातलो सारको. सो अशी जे हँडिकॅप गांवांनी आसा, डिजेबल्ड आसा, थंय कितें तरी गव्हर्मेंटान कितें तरी अशी सुदारणा करून कोण आसा ते शोध लावन तांकां कितें हेल्प जाता तो करचो. म्हणजे तांकां थंय वस्तू मेळच्यो, तांचे प्रोडक्ट्स कितें जाय आसले ते सेल करपाक तांकां कितें तरी प्रोत्साहन मेळचें. हें कितें तरी गव्हर्मेंटान करपाक जाय. आमी आसा तो पर्यंत आमी ताका पळोवंक शकता. ताका आवड सगळी आसा म्हण आमकां थंय एग्जिबिशनाक तें वतलें ताका आमी एकट्याक धाडूं शकना. ताका सगळं रोडाचेर सगळें तुमच्या कानाचे प्रॉब्लमाक लागून ताका तें हें जायना. सो आमकां वचचें पडटा ताच्या बरोबर. अख्खो दीस आमचो पिड्ड्यार जाता थंयसर. ताका एकट्याक सोडपाकय अशें जायना. सो ते स्वताहून कितें करतले जाल्यार ताका कितें ट्रेनींग घेतले कितें करतले जाल्यार सुद्दां ताका फुडें वचपाक मेळना. मेन ट्रान्सपोर्टचो प्रॉब्लम. आनी कितें तरी एक गांवांत एकदां एक दीस आठवड्यांतल्यान येवन जावं म्हयन्यांतल्यान कितें तरी येवन अशीं भुरगीं कोण आसात तांकां फुडें काडपाक कितें तरी गव्हर्मेंटान करपाक जाय. कोण आसत ते पळोवन तांकां ट्रेनींग दिवचें बी जावं ते एक वेळ भुरग्यांक शिकोवंक शकता. पण ताका तशी फॅसिलिटी ताका हें जावपाक जाय न्ही. खंय हांगा शिकयतले जाल्यार ती कोणूय शिकपी आसा जाल्यार ते शिकोवंक शकता थंयसर. सो ताका कितें तरी आमच्या फाटल्यान ताचें कितें तरी वेवस्थीत हें जावचें हें आमची आतां अपेक्षा आसा. थोडक्यान स्वाती आणि फुडें खूब कितें करूं शकता अशें तुमचें म्हणणें आसा आनी त्या खातीर गोंय सरकारान ताका कितें तरी फाटबळ दिवचें. कितें तरी दिवचें फाटबळ ताका. म्हणजे अशी तेंच म्हणून न्ही अशी खूब आसतात आर्टिस्ट विलेजींनी. ते खंय तरी अशे प्रोग्रामान हातून तातून पळोवन तांकां कितें तरी ट्रेनींग दिवचें, तांकां कितें तरी सवलत दिवची आनी पळोवपाचें कितें तांची कितें डिफिकल्टी आसा ती आनी तांकां वयर काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय. सो आतांच आमी स्वाती साळगांवकर हिच्या आवय कडेन उलयली आनी उलयतना तिणें अशें सांगलें की तिचे चली ते आतां इतले सगळे त्रास काडून क्रोशे कला शिकला, भरपूर कितें कितें ते करता आनी ते प्रॉडक्ट्स लोकां मेरेन पावोवपा खातीर जावं एग्जिबिशनांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपा खातीर ताका खूब डिफिकल्टीज येता. ते एकटे ट्रॅवल करूं शकना. ती एका विलेजीन गांवान अडवलपाल ह्या गांवान रावता. थंय बसींचो प्रॉब्लम आसा त्या खातीर ताका ट्रॅवल करपाक भरपूर प्रॉब्लम येता. सो स्वाती सारकी आनी अशी बरीच भुरगीं आसा जी अशी गोंयच्या गांवांनी आसात जेंच्या कडेन एक कला आसा पण ती कला लोकां मेरेन पावना, तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळना. गोंय सरकार आतां पर्पल फेस्टाच्या माध्यमांतल्यान ह्या भुरग्यां खातीर खूब कितें करपाक लागला. पण ही जी गांवांनी भुरगीं आसा ती खंय तरी तांकां ही संद मेळना, ती खंय तरी फाटीं उरता. सो ह्या गांवांतल्या भुरग्यां खातीर जी स्पेशल भुरगीं आसा, जी डिसेबल भुरगीं आसा तांकां एक संदी दिवन एक प्लॅटफॉर्म दिवपा खातीर गोंय सरकारान आनी कितें तरी फुडें येवन करपाक जाय अशी मागणी आसा ती स्वातीच्या मम्मीन आनी स्वातीन केल्ली आसा. थँक्यू स्वाती, तूं आमच्या ह्या विशेष कार्यावळीन येवन आमच्या कडेन उलयलें. तुज्या मम्मीकूय थँक्यू, तुवें तुजी जर्नी एक्सप्लेन केली. तुमी स्वातीन आयज मेरेन कितले त्रास काडले, आतां तो बिझनेस ते स्वताचो कसो चलयता, हे सगळी जर्नी आमच्या खातीर आमच्या दर्शकां खातीर तुमी सांगली त्या खातीर तुमचे खूब खूब धन्यवाद.